खंयची नवी गजाल सुरू करता तेन्ना कितें ना कितें खोड आसता अशेंच मोपाच्या विमानतळा संदर्भात घडलां। त्यो चुक्यो हुस्पुच्या परस सुदारणा कितें करूं येता हाचेर भर घालपाची गरज आसा। हाचो अर्थ लोकांनी टॅक्सी बिलांचो फोटो काडून पोस्ट करप अशें जायना। आयज लोकांकडेन मोपा तशेंच दाबोळे विमानतळाचो पर्याय आसा। समस्यांचो नियाळ घेवन हे प्रश्न सोडयतले म्हण पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे उलयला। RD एक्सको ब्युरो रिपोर्ट। आयच्यान एक स्लीप व्हायरल जाल्या टॅक्सी रेट चड आसा म्हणून। आमी पयलीं समजून घेवपाक जाय रेट चड सुद्दां आसा कितें आसा तें आमकां कळटा। ताजेर ती मिडिया भावां कडेन मागता की सगळ्यांनी पयलें रिस्पॉन्सिबली आमी आज बरोबर काम करपाची गरज आसा। आज सरकार एक सिस्टम तयार करता। पयलीं मोपाच्यान बेनावली वचपाक 7-7.5 हजार रुपया लायतात अशी एक एलिगेशन आमकां ईमेलाचेर सुद्दां लायल्या म्हणून हांव तातूंत वचना। पूण खंयची नवी गजाल सुरू केली की तातूंत सुरवातीक थोड्यो इश्यूज आसताच। एअरपोर्ट नवो सुरू जाला, जेन्ना हांव म्हजें घर बांदता जाल्यार घर रिपेर करता कितें करूं, उदकाची पायप मातशी फुट्टा, लायट सारकी पेटना, ट्रीप जाता, लिकेज खंय आसता, बाकीचे इश्यूज आसता। हे सगळे तूं नवें तुजें स्वता घरा कर नाल्यार रिपेर कर, हे इश्यू आसतात। तशेंच एअरपोर्टार जेन्ना नवो एअरपोर्ट जाला लगे लॉजिस्टीक जाग्यार यो, बाकीचे जाग्यार यो, हाका थोडो टायम लागताच। आनी हातून जितले कितें त्रुटी आसा ते आमी 8 दिसांचो आमी टायम दवरला कळपाक समजुपाक। जातूंतल्यान सगळ्या स्टेक होल्डरा कडेन तो GMR आसूं, ट्रान्सपोर्ट आसूं, ट्युरिजम आसूं, पुलीस आसूं, सगळे जितले स्टेक होल्डर आसा तांचे कडेन उलोवन परत खंय त्रुटी जाय त्यो करच्यो पडटल्यो। पूण अशें न्ही की एक स्लीप अशी व्हायरल जावप आनी दाखोवप की ट्युरिजम सारकें म्हणजे टॅक्सी सारकी म्हारग। प्रश्न आसा, आमी आज 2 एअरपोर्ट आसा। सावथाक वचप्याक पॅसेंजराक ऑप्शन आसता वास्को घे म्हणून नाल्यार मोपा घे म्हणून। तसोच जो सावथाक वता तो खंयचो एअरपोर्ट घेतलो, कितें घेतलो, पॅसेंजरांचे त्या प्रमाणे आसतले। जसोच वास्कोच्यान सावथाच्यान कोण मोपा येता ताजे प्रश्न आसतले, एखादी पणजेच्यान कोण वास्को वता ताजे प्रश्न आसतले। पूण इश्यू आसा की टॅक्सीचो विशय आमी व्हेरी क्लियर घेतिल्लो आसा की आमच्या टॅक्सी भावांक जोडपाक सारकें मेळचें जाल्यार डायरेक्ट ऑफ ट्रान्सपोर्टाची नोटिफायड रेट। पूण ही रेटीचेरूय समज कोणाक प्रॉब्लेम आसा जाल्यार तोय एखादी कळटलो आमकां। सो एखादी टॅक्सीवाल्या भावांक आमकां तोय समज रेट आसा चड आसा म्हणून तेच कितें म्हणटा देवूया आतां। समज आनी कोण कितें म्हणटात तें करुया, पूण हें सगळें कळपाक थोडो टायम जाय पडटा। सो एक म्हयनोभर जेन्ना टायम जाला तेन्ना जाय पडटा। आमी आज जाल्यार 3 दीस ऑपरेशन स्टार्ट जावन आनी एक बरी मेसेज वचची पडटा जगाक की बरे इश्यू गोंयांत तयार जाल्या म्हणून। ना की एक आमचे प्रॉब्लेम कितें जाला, धाकटे स्लिपींग ते व्हायरल जातात आनी मेन इश्यूज मागीर सायडीक उरतात। सो आमचे मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवन ह्या विकान इमिजिएटली एक रिव्यू आसतलो, जातूंतल्यान एक 7-8 दिसाचो कार्यकिर्दीन मोपा सुरू जातकर थंय सेक्युरिटीचो प्रॉब्लेम कितें आसा, थंय भितर पॅसेंजरांक कितें आसा, आमचे जे कावंटर आसा थंय कितें प्रॉब्लेम आसा, ते असल्यो स्लिपी येता ते कितें प्रॉब्लेम आसा, पार्किंगाचे कितें विशय आसा, ते लॉजिस्टिक्साचे कितें प्रॉब्लेम आसा, हे सगळें उलोवन हाजेर फुडलें इम्प्रुवमेंट जातलें। सो एवरी वीक करून म्हाका दिसता वी नीड टू वर्क टुवर्ड्स अ बेटरमेंट ऑफ मोपा एंड द एवेलेबल रिसोर्स जे आमकां पूर्ण फक्त उत्तर गोंयांत न्ही जाल्यार गोंयांक पूर्ण तरेन फायदो जातलो। ना की चर्चा करपाक इश्यू आसा, हो इश्यू चर्चेचो आसाच आमी मानता आनी ताची सुदारणा करपाची गरज आसा, ही उलोवनूच जातली। पूण अशें करून समज लागलें जाल्यार खंयचीच गजाल सारकी जावची ना। सो म्हजो एकूच मत आसा की असल्यो स्लिपी ज्यो तांणी दिल्या इनकम्प्लीट, ती इनोवा वापरली काय आनी खंयची वापरली काय विंगर वापरली ती कळूना। ती एखादी फाल्यां आमी गोवा इलेक्ट्रॉनिक्साक सांगल्या गाडी खंयची वापरली, पॅसेंजर कोण गेल्ले, कितले गेल्ले, सगळो रिपोर्ट मागला तो फाल्यां मेळटलो। पूण तो मेळटकर तें स्पश्टीकरण करपाचें आमचें काम न्ही, आमचें काम असो इम्प्रुवमेंट करपाचो। आनी तो इम्प्रुवमेंट करपाक आमी पूर्ण तरेन मुख्यमंत्र्याक घेवन, ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक घेवन, बाकीचे सगळे स्टेक होल्डराक घेवन, इन्क्लुडींग टूर्स एंड ट्रॅव्हल्साचे जितले आसा तांकांय घेवन आनी गोवा चेंबर बाकीच्या सगळ्यांक घेवन म्हाका दिसता सोमारा डायरेक्टर टुरिजम सगळ्यांक सांगतलो तुमचे सगळे इश्यूज तयार करात। मंगळार पर्यंत आमी वी वॉन्ट टू हॅव अ मिटींग, प्रिलिमिनरी मिटींग टू अंडरस्टँड वेर दीस शॉर्टफॉल्स आर। सावथाक वचपाक कदंबाय दवरल्या जी 500 रुपयान तुका कोलवा पावयता, पूण खुबशे आसा की पॉझिटिव्हूय आसात। आतां कोण पॅसेंजर आपूण टॅक्सी घेवन वतलो ते भाडें भरच्या पयलीं ताका भाडें खबर आसता। अशें न्ही की थंय वतकर दिलें भाडें, अशें न्ही तें की नॉर्मल टॅक्सीन जेन्ना मिटर ना कांय ना तेन्ना जेन्ना वतात तेन्ना थंय पावतकर एखादी भाडें कळटा भाडें चड आसता। हांगा भाडें तूं पयलें भरता, तुका खबर आसा तूं कितले पयशे भरता ते। सो देर इज कॅनॉट बी अ रूम फॉर कंप्लेन ऑफ वॉट इट इज। पूण तूं जें भरल्या ते डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट नोटिफायड रेट, तातूंत एडिशनल सर्वीस चार्ज आनी कितें कितें तांणी जे मोपा बी घाल्ले आसा, दिस इज रूम फॉर डिस्कशन। म्हाका दिसता हे उलोवन वी वील फायंड सोल्युशन्स। सो म्हजो एकूच रिक्वेस्ट आसा जनतेक गोंयच्या
आनी आमच्या गोंयच्या टुरिझम सेक्टराक रिलेटेड सगळे स्टेक होल्डर्स जे टॅक्सी भाव जावं बाकीचे जावं कितें विशय आसा तोडगो काडया टॅक्नॉलॉजी जायत पडटली आनी टॅक्नॉलॉजी ड्रिवन करतले बी ताचे खातीर बरोबर रावन काम करूया आनी तें काम करपाक असले बारीक बारीक गजाल्यो इतल्यो हायलायट करच्या पेक्षा ताजी सुदारणा करून फुडलें काम करपाची म्हाका तरी म्हजे विचार आसा आनी ह्या मुख्यमंत्र्या कडेन मांडून करूनय घेतलो